आदल्या व्हिडिओंत आमी दाखयले की मैसूरची ट्रेन मिस जाली म्हूण आमी बसार गेल्या. चेक इन जाल्ले लॉज सोमानातले म्हूण दुसऱ्या हॉटेलाक शिफ्ट जाल्या आनी इल्ले रेस्ट केले. हो व्हिडिओ तुम्ही पळोवना तर लिंक हांगा वयर घाला आनी डिस्क्रिप्शन बॉक्सारी घाला, तुम्ही पळोवचे. इतले पुरा जाल्या उपरांत सांजेर आमी एका हिस्टॉरिक जाग्यार गेल्या. मैसूरांत एक ओल्ड कॅथेड्रल आसा आणि ती खंयची म्हणून तुम्ही गेस करशात गी? सेंट फिलोमिनास चर्च. हांगा एंटर करताना व्हडली आणि लंब इगर्ज पळोवंक मेळ्ळी. ती गॉथिक स्टायलार. ते मून दिसता आणि एक स्टार दिसता. ते कितले कॅमेरार कॅप्चर जावन आसा गोतना, बट व्ह्यू सुबीत दिसना आसा. ते काडलो का वरवीं तितले सुबीत कन ताचे व्ह्यू दिसना. सो आमी सकाळींचे व्ह्यू पळोवया with bright sunlight. Ting ting ting. दिसा उजवाडाक कितली सुबीत दिसता न्हय गी. सेंट फिलोमेना कॅथेड्रलाच्या भितर वेच्या पयले भायरच दोन व्हडले स्टॅच्यूज आसात. एक सेंट फिलोमेनाची, ते ऑब्वियस सेंट फिलोमेनाचे कॅथेड्रल म्हळ्यार सेंट फिलोमेनाची स्टॅच्यू आसा जेती न्हय गी. बट आनीक स्टॅच्यू आसली सेंट जोसेफाची. सो म्हाका कन्फ्यूज जालें की इतल्या सांता भक्ता मध्ये वा जेजूची स्टॅच्यू ना, मोरिमांची स्टॅच्यू ना, सेंट जोसेफाची तर कित्याक आसा म्हणून. सो हांव इल्लेशें रिसर्च करताना म्हाका कळलें त्या फिरगजेक आतां दोन पात्रून सांगतात. एक सेंट जोसेफ आनी एक सेंट फिलोमेना. ताका दोन व्हडले टावर जात. ताच्या की वरते काले म्हणल्यार ताचे फ्लोरिंग कुर्साच्या शेपेर म्हळ्यार क्रॉसाच्या शेपेर आसा की, आणि ती डिझायन एक्चुअली वयर रूफ आतां पळोवंक मेळटा. युजली फिमेल सांत आमी पळयल्यार तांच्या हातांत एक फूल आसता वा ताळयो असतात वा वांजेल आसता वा एक लॅम्ब आसता वा तशे कालेमणी आसता. कोणाच्या हातून एरोज आणि अँकरसचे हांवें फर्स्ट टाइम पळोवचे. सो म्हाका ती क्युरियोसिटी सडली. देखून इल्लेशे आतां सेंट फिलोमेना विशयन तिल्ले हायलायट्स पळोवया. सेंट फिलोमेना इन्फेंट्स, बेबीज आणि युथाची पात्रोन सांत. ल्हान प्रायरस तिने आपली जिणी जेजूक समर्पित केली. तिच्या फोटोंत वा स्टॅच्यूंत पळयल्यार तुमकां एक एरो आणि अँकर पळोवंक मेळटले. हे तिच्या जिणेच्या कश्टाचो संकेत. रोमाच्या रायाकडे काजार जावंक इन्कार केल्ल्या खातीर आनी जेजूक ती पातयेता म्हणल्या खातीर तिका 40 दीस दग दिल्ले. तिका जेलांत घाल्ले, मारले, एरोजांत मारूंक प्रयत्न केले, उज्याच्या एरोजांत मारूंक प्रयत्न केले, गोमटेक अँकर घालून तळ्यांत उडयले. हे सकट केल्यारी आंज बडव्यांनी तिका संरक्षण दिले आणि गुण केले. हे पळयल्लो लोक कन्वर्ट जालो आणि जेजूक पातयोंक लागलो. 40व्या दिसात तिचे शीस कापले आणि तिने प्राण सोडलो. जेजू बरीच शुक्रारा 3 वरांशे तिने प्राण सोडलो. सरताना तिची प्राय फकत 13 वर्सां. हांगा तावन आमी वेताव मैसूर पॅलेस पळोवंक आणि थंय तावन आमी टेस्ट करूंक येताव थंयत आविष्कार जाल्ले फेमस ओरिजिनल मैसूर पाक. मैसूरांत 7 पॅलेसेस आसात. देखून मैसूराक सिटी ऑफ पॅलेसेस रावलेर असो गांव म्हूण सांगतात. आणि हातून मस्त फेमस आसचे मैसूर पॅलेस. हे पॅलेस वोडेयर कुटुंबाच्यांनी बांदले, पूण आतां ते कर्नाटका गव्हर्मेंटाच्या अधीन आसा आणि हे हिस्टॉरिक पॅलेस आणि म्युझियम जावन कन्वर्ट केला. आमी फुल एक्साइटमेंटार आयला लायट शो पळोवंक. मदें एकलो मनीस मेळ्ळो, ताणें म्हणलें आज लायट शो ना म्हणून, फाल्यां म्हणून सांगलें. मागीर आमी थंयचे एका सेक्युरिटी गार्डाक विचारलें, आसा ते टिकेट आसा हाड म्हणलें. मागीर हांगा येताना लायट शो नाके, पावस दरम्यान. बट हांगा पावस ना सकाळीं तो जाल्यार शो नाके. देखून आतां सोमायसाचे फाल्यां आसा गी नांगी म्हूण. सो फाल्यां आमकां एक पळोवन म्हणी अशेंत न्ही म्हूण. ಸರ್ ಲೈಟ್ ಶೋ ಉಂಟು ಇವತ್ತು. ಇಟ್ಸ್ ದೇರ್. ಮೈ ಗಾಡ್, ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಲೈಟ್ ಶೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಹತ್ರ. ಅಯ್ಯೋ ಆಯ್ತು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ मच. हांगा पब्लिक एंट्री आसा, पूण ह्या पॅलेस असो आनी एक भाग प्रायवेट आसा. थंय आनीकी वोडेयर रॉयल फॅमिलीची रावतात. थंय लोकांक वा पब्लिक एंट्री ना. हे पॅलेस पयले वुडन आशिल्ले, रुखाटांतून बांदले. एका प्रिन्सेसाच्या काजरा टायमार उजो लागून नास जाले. मागीर हें परतून फातरांनी बांदले. हे पॅलेस विजीट करूंक टायम 10 AM आतां 5:30 आनी सांजेर लायट शो पळोवंक जाय तर 7 तावन 7:45 PM. 15 मिनटां जाली न्ही ते. व्यू पळया.
लाईट शो ती कालिंगी स्टोरी उलो ना ती स्टोरी समा ऐकून की ऐका ना किता म्हणा ते स्पीकरान उडून जाता आणि काही लाईट फोकस करणार 15 मिनिटांनी म्हाका काही समजो ना आ चोपरान काले समजत जाल्यार सांगता तुमका खरीक 100 रुपीज काण केल्यात येदोळ मिसर वत जाऊना पळय आणि एंड जाताना काही दिसताली हांगाचे लाईट शो अंत साऊंड इफेक्ट्स वटूक मैसूराची हिस्ट्री वोडेयर डायनेस्टी आणि मैसूर पॅलेसा विशयांत नरेशन आसता बट हांगाचे पुअर साऊंड सिस्टम आणि वॉइस क्वालिटी वरवीं कांय समज एक्सपेक्ट करतात की आत्ता काले दिसता म्हणून काही हायलाइट्स रोखांकानी पुरा साऊंड आणि वॉइस क्वालिटी बरी असली तर स्टोरी वा हिस्ट्री समजाती ताचे वयर लाईट इफेक्ट्सय रिपीटेड असले देखून इल्लें बोर जालें सो म्हाका पर्सनली हे शो वेस्ट म्हूण भोगले गव्हर्मेंटान क्वालिटी आनी एक्झिक्युशना वयर काम करतली म्हणून आशेता काल जावन असले म्हूण समजोन नासले वरवीं आमी लास्टाक क्लाउड्स पळोवन आल्या क्लाउड शो एन्जॉय करनासल्या फायनली इतल्या खातीर आमी इतलो वेळ रावले माय गॉड मोगाचे न्हू आय एम व्हेरी डिसअपॉइंटेड विथ द शो काय हे पडून 100 रुपये दिला आमी नॉट वर्थ इट या 45 मिनिट्स शो तातून 45th मिनिटाक दाखयता ते बाय द वे शो पळोवंक काडल्यार काही सड्ड ना दिसचें हें मात तें एक केदाळ गो ते 45 मिनिट्साचे शो 45th मिनिटाक हें दाखयतात 44 मिनिट्स काले जावन आसा म्हूण म्हाका आयडियात ना आनी तितले काय पळोवचे तितले इफेक्टीव नासले बट ह्या पॅलेसाची सोबाय वर्णूंक जायना ताची इल्लीशी झलक पळोवया मैसूर पॅलेस कितले भायल्यान पळोवंक सोबीत दिसता गी भितरल्यान ताच्या की सोबीत दिसता हांगा दरबार हॉल आसा पब्लीक एड्रेस हॉल कल्याण मंटप आसा हांगा रॉयल मॅरेजेस जातात तांच्या कंपाऊंडा भितर टेम्पल्सय पळोवंक मेळटात सोबीत गार्डनय पळोवंक मेळटा आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट हांगा गोल्डन हावडा म्हळ्यार गोल्डन चेअर आसा तातूंत 35 kgs गोल्ड आसा खंय 44 मिनिट्स वेस्ट जाले डिसअपॉइंट जाली देखून आतां म्हाकाच एक ट्रीट दिया म्हणून मैसूर पाक खावचें तें गुरू स्वीट्स आता सो लेट्स गो आमी आतां पावल्या गुरू स्वीट मार्ट इशिला कुशीन नाल्या एक्चुअली तें पयलेंची अंगड इशिला कुशीन नोवें कनगालां तांणी गुरू स्वीट मार्ट आतां कोण जण येता पळय तांचे एन्सेस्टर्सांनी पॅलेसांत स्वीट्स करूंक सुरू करतना मैसूर पाक आविष्कार केल्ले तांची फॅमिली आतां मिसर मैसूर पाक करून इतका हांगाचे फेमस तर हांगा तावन हांचे फॅमिली तावन ते उब जाल्ले और ओरिजीन जाल्ले मैसूर पाक मैसूर पॅलेस सो आता आम्ही इल्ले ताण घेवन घरा वोनया टेस्ट करया रेसिपी मैसूर पाकाची मैसूर पॅलेसान जाली मैसूराच्या त्या कुकाची ताचे कुटुंबाचे अंगडी हांगा डिफरंट टायपाची मैसूर पाक आसा जागरीचे आसा घीचे आसा बादामाचे आसा ड्रायफ्रुट्साचे आसा आमी मिक्स वरया म्हणून दिसता बट ट्रेडिशनल तेंचे आसा ते सारचे बेटर ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ हांगा ट्रेडिशनल आसचे हे घी आचे मैसूर पाक सो हे अशे सेपरेट दिवचे की मिक्सार ती दिना सो आमी हांगा टेस्टिंगाक मात काण गेला सो टेस्ट करून सांगता कशें आसा म्हणून सॉफ्ट आसा आनी घी पळय बरोन आसा ಇಲ್ಲಿನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಸ್ವೀಟ್ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತುಂಬಾ ದೂರದಿಂದ ಸಹ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಜನ हांगा मस्त फ्रुट्स आसात बट हे एक्चुअली आमी इल्ले लेट पावल्या पुरा मस्त अंगड्यो पॅकअप टायम जाला हांगा फुलां आनी फ्रुट्स मस्त बरी मेळटात ती फ्रुट्स आमकां दिसूंक मेळ्ळे हांगा ऑरेंजीस एक रास आसा आनी थंय आमकां सांगले की 2 kg ऑरेंजीस खाली 50 रुपीज आमी पळयलें कितले रास ऑरेंजीस
हांगा मस्त फ्रुट्स आसात मेलन आसात ऑरेंजीस आसात मँगोज आसात प्लम्स आसात किवी आसा पुरा टायपाचे फ्रुट्स आसात सो आतां आमी ते शो जावन येताना आमचे लायट शो जावन येताना इल्ले लेट जाले सो मस्त आमगे बंदात सो फाल्यां आमी पक्का येता आनी थोडे फ्रुट्स काडून आमी घरा येता मैसूर पॅलेस पळोवन मैसूर पाक खावन आतां आमचे हॉटेल पळयताना इल्ले मैसूर पॅलेसाचे वायब येता हिंगे ये आज आमी चड प्रोडक्टीव नासल्या बट मेंटली इमोशनली चड आमी एक्झॉस्ट जाल्या बिकॉज आमी चिंतिल्ल्या बरी संख्यो जावनात स्पेशली ट्रेन आतां ट्रेन मिस जाली मागीर आयल्या बसार ताचे उपरांत लॉजाक खंय गेला तें सोमानातले मागीर सोदून आमी हांगा पावल्या न्हीद सोमाना सकट स्ट्रेस काडून सो आज इल्लेशें जालें फाल्यांक मुस्त संख्यो दवरल्यात पण कितले पुरो जाता म्हणून आतां वचून आमी फ्रेश जावचें ऑनलायन फूड ऑर्डर करचें म्हूण चिंतलां सो काल ऑर्डर करता म्हण मागीर तुमकां दाखयता आतां आमी भितर या पयलें पेट पुजा टायम आमी ऑनलायन ऑर्डर केला लिओन्स बर्गर एंड विंग्स आतां हॉट बर्ग नुल्ल नवशे ओके ये पेरी पेरी विंग्स मागीर ये चिकन पॉपकॉर्न लोडेड फ्रायज तांचे बरें आसा म्हूण हांवें ऑनलायन पळयल्लें आमचे आउटलेट पुरे कडेन आसतले बँगलोरांत आसा मैसूरांत आसा मागीर खंय पुरो आसा गुर्तुला म्हाका तितलें मात गुर्ता आतां आमी टेस्ट करचो टायम फर्स्ट काय जाय टेस्ट करून लोडेड फ्राय चिकन पॉपकॉर्न लोडेड फ्रायज नेक्स्ट आसा ओपन करचे मी सर राखून राहा मोगाच्या नाही ओपन करून केलं फर्स्ट नेक्स्ट आसा पेरी पेरी विंग्स तुला काळ्या काळ्या दिसतले समजा ठीक आहे पण टेस्टी असा ठीक लायक असल्यामुळे पर्यंत जाता बरी टेस्ट आणि हे जावन असले मैसूर ब्लॉग पार्ट 2 आणि पार्ट 3 तुमका पळोवंक मेळटले या कॅमेरा फाटल्यान आशिल्लो मनीस कोण म्हण आणि ताचे विशयांत आनीक सर्तीक जाणा जायचे जाल्यार तुम्ही मुकलो व्हिडिओ डेफिनेटली पळयचे पडटलो आणि तो रिलीज जातलो यंगच्या हप्त्यान देखून सुका नासतना ये चॅनल फॉलो करा Perita lobo mugina